15 ऑगस्टाक खांडेपार फोंड्या हांगा रस्त्या कुशीक संरक्षक भिंत पडिल्ल्यान पिवपाच्या उदकाची पायपलायन तुटल्यात. तिसवाडींतल्या ताळगांव, सांताक्रूज, पणजी, बांबोळे, रायबंदर तशेंच मार्शेल, पोरने गोंय वाठारांत लोकांक पिवपाच्या उदकाचे हाल जाल्यात. 3 दीस पुराय जाले, मात 24 वरां पिवपाचें उदक गोंयकारांक दिवपाची आश्वासनां दिवपी सरकाराक लोकांक उदक दिवपाक अपेस आयला. सरकारान लोकांक उदकाक लागून तळमळावचें न्ही, बेगीनच लोकांक उदकाची सोय करची अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केल्या. व्हडली घडणूक घडटा. हजारांनी लोक पिवपाक उदक तळमळटात. हांव बाकीची गोश्टी सोड, उदक पिवपाचें सुद्दां म्हणजे प्राथमीक गरज्यो करपा खातीर लोकांक उदक मेळना. ह्या परिस्थिती आमच्या आयज 2 तालुक्यांचेर येवन पडली. आनी ही कित्याक येवन पडली? हांगा इजी निमित्त म्हणजे पावसाचे निमित्त हें सामकें इजी आसता. जे थंय भिंत कोसळ्ळी आनी जी पायप फुटली, आतां ही भिंत अकस्मात कोसळ्ळी ना. हेजी पूर्व कल्पना सगळ्यांक आशिल्ली. पत्र वेव्हार तितून भितर जालो सगळ्यांचो. PWD, CPWD तो भितर आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर, थोडे इनवॉल्व आशिल्ले इंजिनियर्स. आमचो सरकार जर लोकांच्या प्राथमीक गरजांचेर जर सेन्सिटीव ना, त्या सरकाराक राज्य करपाचो अधिकार ना. जो सरकार 24 वरां उदक दिवपाची कितली वर्सां जाली सांगत आसा, पणजी सारक्या शहरांक अजुनूय 2 वरां उदक वेवस्थीत येना. ही आयची खरी परिस्थिती. आनी ह्या परिस्थितीक मात करनासतना गेले 3 दीस जाले सगळे लोकांचेर उदक नाशिल्ल्यान जे हाल जाल्यात, ते हाल आमच्या सरकाराक दिश्टी पडना. सरकार जर सेन्सिटीव आशिल्लो ह्या इश्यूचेर, जेन्ना सरकाराक कळटा की ती भिंत वीक जाल्ली आसा, ती स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा, आनी सरकार नाका आशिल्लो थंय वायफळ खर्च करता, नाका आशिल्ल्यो ज्यो गरजो जंय करप्शन चड करपाक मेळटा तें काम घेता, आनी विकास डेव्हलपमेंटाच्यो थापो हो सरकार लोकां मुखार मारीत आसा. कितें विशय हाडलो जाल्यार विकास. ज्या विकासान लोकांक कमीच कमी 10 वरां उदक मेळना, तो विकास जाय कोणाक? ज्या लोकांक उदका पासून तूं वंचीत दवरता, तुज्या सरकाराक सरकार म्हणपाक सुद्दां आमकां लज दिसता. आयज 3 दीस जाले, तुजे कडेन पर्यायी वेवस्था ना. आज टँकरवाल्यांनी आपलो रेट डबल केलो, सरकारी टँकर पावनाक. सो ह्या परिस्थितीत लोकांन आम आदमीन करप कितें? त्या लोकांनी वसप कोणा कडेन? आयज अशी परिस्थिती आयज लोकां कडेन येयल्ली आसा. आनी पणजी शहराक उदक ना तेन्ना लायटूय ना, म्हणजे चल्लं कितें? राजधानी तिका आमी म्हणटात, त्या राजधानीक तुमी लोकांक उदकूय दिनाक, तुमी लायटूय सारकी दिनाक. म्हाका असं दिसता की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो कंप्लीट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर गेल्लो आसा. इट इज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर, वेदर इट इज फ्लड्स और वेदर दिस इश्यू ऑफ वॉटर सप्लाय. फक्त आमी घोशणाच आयकतात, 24 तास उदक, 24 तास उदक, 24 तास उदक. प्रत्यक्षान कांय ना. सो ह्या हेजेर सरकारान अकाउंटेबिलिटी फिक्स करची. जे लोकांक त्रास जाल्यात, जे लोक तळमळटा अजुनूय, तांकां पर्यायी वेवस्था सरकारान युद्ध पातळीचेर करची. नाल्यार सरकारा कडेन वेगळी कांय परिस्थिती ना. तूं लोकांक सांगची तरी आमचे कडेन ना म्हणून वेवस्था. लोक रावना तुमच्या टँकरान, लोक खंय तरी दुसरे कडेन वचून वेवस्था कितें तरी करतले. आनी सरकार म्हणटा तेणी जबाबदारी घेवपाची असले परिस्थितीक आनी आपूण जावन मुखार सरपाचें आसता. आयज सगळे थंय नाका आशिल्ले सगळे मांडवी हॉटेलांक बसल्यात, आनी तुमी आयडियोलॉजी उदक नाल्यार तुमकां आयडियोलॉजीन कसली?